आज एक बातमी पडली की धारगळी एका भुरग्याचेर दोन युवकांनी ॲसिड घालून उडोवन ताका मारपाचो प्रयत्न केलो. आमचो गोंय राज्य हो खंयच्या दिशेन वयता? इल्ल्या दिसा गुन्हेगारी वाडत आसा. पयलीं काळोखाच्या आड गुन्हेगारी जाताली. आयज दिसा ढवळ्या गुन्हेगारी वाडल्या. दिसा ढवळ्या लोकांच्या जीवाचेर जीव घेणो हल्लो चलता. आणि हे सरकार जे आसा प्रमोद सावंत भाजपाचे सरकार हे हातार हात धरून ओगी आसा. आयज उघड उघड धारगळ गांवान एका भुरग्याचेर ॲसिड उडोवन ताका मारपाचो प्रयत्न केला. खंय पावले आमी? जो देश आयज डेव्हलपमेंटाच्या नावाचेर फुडें वयता, प्रमोद सावंत सांगता आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा. आणि जे आत्मनिर्भर जर जावपाची गरज आसा जाल्यार सगळ्या हेतून प्रोटेक्शन खंय, संरक्षण खंय नागरिकांक? कांयच ना. सो ह्या गोष्टीचो हांव निशेध करता. प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री आहा, डॉक्टर प्रमोद सावंत, आनी गोंयचो होम मिनिस्टर आसा, गृहमंत्री आसा. ह्या नात्यान ताजी जबाबदारी पडटा की ह्या राज्यान सुवेवस्था कायद्याची आसा ही बरकरार दवरची आणि पुलिसांक आदेश दिवचो की जे भुरगे गुन्हेगारान वयता तांचेर सक्त कारवाई करची म्हणून. हे कितें? सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर खर एक्शन घेवंक जाय. आणि ज्या युवकांनी एक वृषभ शेटये म्हणून धारगळीच्या युवकाचेर हल्लो जालो त्या दोनूय आरोपींक कडेकोड शिक्षा जावंक जाय. तांकां अरेस्ट करपाक जाय. कित्या खातीर हे जाले ही चौकशी करपाक जाय इतकेच सांगता. ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष ह्या विशयान अग्रेसर जातले आणि आंदोलनूय करतले.